हांवें जायते पावटी म्हटलां की आमची खुशालकाय एक परिणाम आमच्या दानाचो. आयकुया दुसरी कितें म्हणटात ती ह्या जिवीत बदलपी तत्व विशीं. जेन्ना तूं दिताय त्यो तुजेर आशिर्वाद घालता आनी तुजे दुडवांचोच आशिर्वाद घालिना पूण तुज्यान चिंतीन येतो तसल्या दुसऱ्या वाटांनी. आपलेपण ना, खुशाल सुरक्षीत सुटका बदललो शांतिकाय पूर्णतायेन आशिर्वादान तर सगळ्यांनी आपले एक थोडेशे दिल्ले तर दुडवाचे वाटेन भावनांनी वो कुडीच्या आदारान तर वो संवसार कितली बरी सुवात जावपाची. हांव दान दिवंक सुरू करतस. म्हाका खरेंच गमलें कसो हांव म्हजे खूद गरजा आनी स्वता थंय वळोंक लागलो. तुका एक स्वार्थी जाग्यार्थान अपस्वार्थी जाग्यार व्हरता. दिवप म्हणजे एक मोगाचें कर्तूब. थोडे जे हांव दिता ते दोब्रदान जाता. जशें परी उदक जे नदयेंत वेता आनी जायतोच ताकत आपुणूच एकठांयता. आपुणूच दान दिवप जावन आसा एक उक्तें दार. ते केदींच बंद जायना. दिवप एक जिवीत बदलपी तत्व कित्याक हांव सत मानता तुका ते साबार वस्तू शिकयता तांतले एक नर्मताय देवा थंय. तो कालीस पोलेता नर्मतायेक एक परतीपाल दिता आनी ती सारक्या कालचाची प्रेरणा न्हय. दिवप मेलोंक जाय म्हूण तसलें दिवप एक देखावो कित्याक तो दिवप न्हय. दिवप एक जीवन चरित्र. जेन्ना तूं दिवंक शिकताय तूं कारण नासतना मोगूय करूंक शिकताय. बरें तूं जाणय गोडयेक वो सगलो लोक जो केन्ना पूण आमी आमच्या जिवितान पयला आसतलो सोजमूंक ना दिवपाचें तत्व तें तांकां म्हत्वाचें नासलें. आनी म्हाका आवडटा आयकोंक लोक कितें म्हणटा तें अनुभवल्या उपरांत दान दिवपाचो आनंद आमच्या जिवितान तें अजाप कोत्ता. आनी जिस्टाकी आतां म्हाका सांगात दिता ह्या म्हत्वाचे तत्व विशीं भासाभास करूंक आनी थोडे पोलेनाराचे विचार आसात तांकां आमी जबाब दिता. हाय चॉयस आमकां कांय बरे पोलेनाराचे प्रश्न आसात. म्हाका जाणा सांगूंक जाय दिवपा विशीं तूं कितें चिंताय. तूं जाणें म्हजें बरें नशीब वागूंक एक दिता तसल्या वातावरणान म्हणटोच ती एक प्राकृतीक वस्त जाली. पूण हांव म्हज्या पांयाचेर आसो पर्यान तशें नासलें. तूं जाणय आमचोच कुटूंब तुजें खूद दुडू हय सारकें की तुका थावें जाता तें न्हय फकत तूं तें कोत्ता तुका तें पोरी वागयलां म्हूण वो बायबल म्हणटा म्हूण तूं तें कोत्ता कित्याक तुजें जिवीत चालू दवरता. सगलें जें देव बायबलीन म्हणटा तें हांवें आयकलां तुवें जायती पावटी म्हटलें तें सारकें. आमी चिंतात आमी दिता कित्याक तो आपले वतीन कोत्ता म्हूण तें आमकांच. आनी एक व्हड आशिर्वाद म्हज्या जिवितान जावन आसा म्हजो गोरकार कितलो बरो दिवपी म्हजो घोव आनी ताणें म्हाका कितलें शिकयलां सांगलें तो एक खरो दिवपी. वय म्हाका वागयलेलें म्हत्वाचें. म्हाका वागयलेलें एका अपस्वार्थी आनी आपल्यापणाच्या वातावरण आनी केन्नीच पळोवंक ना कोण इगोर्जे गेलो वो कितें दिल्लें म्हणजे धाकटुल्यो वस्तू पासून. म्हजो बापूय ना म्हणटालो आमंत्रण पासून आमकां आयल्यार बेबी शावरार भाग घेवंक कित्याक तो म्हणून वय तांकां कितें दिवंक सोदतात. देखून हांवूय अपस्वार्थी आनी आपलेपणान जेली आनी देवान म्हाका खरेपणी आशिर्वाद दिला दिवपाचें देणें दिवन आनी तें म्हज्या जिवितान व्हडांतली व्हड खुशालकाय म्हाका दुसऱ्या लोकांक दिवंक आवडटा. आनी म्हाका चड म्हत्वाचें तोच तत्व लोकां थंय पावोवंक कारण म्हाका दिसता तातूंत सुटका आसा. म्हाका दिसता पेकावप आसा. म्हाका दिसता आनंद आसा. हांव फकत चिंताय ती खरेंच तूं जाणा बायबल म्हणटा तूं बरेपणान वायटाची जैत व्हरता रोमकारांक 12:21. हांव चिंता जायतो लोक जायत गोडयेक ते पळयतात आयज तांकां खरो प्रश्न आसा आनी तूं खंयसरूच पावलेलो तुका दिसना. आनी हांव खरेंच सत मानता दिवप एक ओत्मीक झूज. हांव खरेंच सत मानता ते हांव केन्नाय म्हणटा ती एक 2 दारीची तोरसाद. तर तूं चिंताय जाल्यार एक तोरसादीची जाका तेज दार आसा दोनूय वाटेनी ते तुवें दिल्या भाशेन. एक बाजू दुस्मानाक हारोयता सो संवसाराच्या सगल्याकीन कालोकी जाचेर तुजे थंय विरूद येवंक सोदता आनी दुसरी बाजू चिरून उकोडटा सोर्गीचो आशिर्वाद. आनी हांव खरेंच सत मानता की गरज आमी सोजमून घेवंक की देवाक आमच्या दुडवांची गरज ना म्हूण. तूं जाणय तो आमकां दी म्हणटोच हाचे कारण कितें पूण अजापाचें तुमचे थंय घडत म्हूण. आनी हांवें आयकलां एका मनशांक म्हटलेलें हांवें एका पुस्तकान वाचलेलें आवडटा की आमी दितोच आमी देवा भाशेन जाता. केदींच आमच्या विधान जावंक ना तशी केदींच जावंक ना कित्याक देवा थंय सगळेंच दिवपाचें तो कुरपा दिता तो बोक्सोने दिता. तूं जाणय
तो आपल्या भोंवतणी असलेल्या सगळें दिता म्हणटूच तूं जाणो इतिहासान ग्रांथ सांगता ओदीक आशिर्वाद आसा दिवपान आनी न्हय घेवपान तें खरेंच कोतीन एका आपस्वार्थी आपलेपणाच्या मनशाक तोखलेन येवंक कित्याक आमकां आवडटा वस्तू घेवय आमकां दिवंक भिरांत दिसता कारण आमी नकलो आमची ताय कितें मागतले ते वय म्हणटूच थोडी भिरांतीची दारां उगडटा वय तें सारकें दिवप एक ओत्मीक वस्त तें न्हय फकत आमी तें कोत्तात म्हूण तें खरेपणी एक अजनादीक ओत्मीक तत्व जें हांव आजून चिंता ओदीक म्हत्वाचें म्हूण आमी ह्या संवसारांत केदींच थाव काडूंक शकची नात पूण हांव जाणा तुजे लागीं कांय खेरीत प्रश्न आसात पोलेनाराचे तर तूं कित्याक म्हाका थोडे घालिना आनी पळया जोर देव आमकां जाबाब थोडे आसात तो जेरूल दितालो म्हूण म्हाका पुरो भरवसो आसा म्हजे लागीं कांय बरे प्रश्न आसात तर पावटी आमी हे प्रश्न वाचतात हांव आयकता कितल्याच लोकांनी तोच विचार केल्लो हें चड बरें हो प्रश्न येता सुगेलेन टॅक्सिस्तान आनी ते म्हणटा धावो वांटो दिवपाचो तत्व फकत पोरण्या कोरांत दिसती पडटा तर हें सत की धावो वांटो दिवप एक पोरण्या कोरांतलो तत्व आनी ताचे बद्दल आमकां चिंतपाची गरज बरें तूं जाणो जायतोच लोक आनी चोचसो आनी हांव म्हणना हो प्रश्न धाडटलोय हातून आसा म्हूण पूण जायतोच लोक म्हाका दिसता म्हणटात बरें हो पोरनो कोरार म्हणजे एक निबीत दिवंक पडटा म्हूण भायर सरोंक आनी एक दीस हांव ह्या प्रश्नाक जबाब दिवंक तोसवीत कोत्ताना एक वस्तची म्हज्या मनांत आयली जर तांणी कायद्याक लागून 10% दिल्ले जे दिवंकूच जाय आसले आयच्या संवसारांत आमी कितें दिवंक जाय कुरपे खाला लोक जावन सुदोरलेल्या संवसारान आसोन देवाची उर्बा आनी कालीज देवाचें आमकां आनी कितलें दिवंक जाय वय आमकां आनी कितलें दिलां जायत म्हणटूच हांव स्वता न्हय म्हणजे हांव धावो दिता आनी आमी सदांच ते 10% दिता पूण ताचे परस सगलें दिता दुसऱ्या वेगवेगळ्या वाटेनी हांव जाणो जायतो सोबीत लोकूय तेंच कोत्तात आनी तूं जाणो म्हाका खरेंच खोंत भोगता जेन्ना लोक अशें म्हणटा वय तो पोरनो कोरार तो कायदो काडून उडोवंक नासलो क्रिस्त आमकां सयोग दिता ताचे सवे तो पुरो करूंक आनी हें तशें न्हय वय पूण आमी तें आनीक करपाची गरज ना कित्याक तें मालेकाय म्हणटा आनी आमकां जिवंक जाय मातेवानी प्रकाशवानी सांगता तितल्यानूच तर नव्या कोरानांत जायते ग्रांथ आसात दिवपा विशीं आनी उदार मोनान दिवंक उदार सारकें बरें हांगा एक व्हड प्रश्न आसा सावथ कॅरोलायनांतल्यान तो म्हणटा धावो वांटो दुडवांकूच लागू जाता वो तो वेलाकूय देण्याकूय आनी हेर वस्तूंकूय बरें हांवें केन्नाच बायबलीन वाचूंक ना तुज्या वेलाचो धावो वांटो दी म्हूण 10% तुज्या देण्याचे बायबल स्पश्टपणी म्हणटा की धावो वांटो तो पयलो धावो तुज्या ओगले जोडीचो पोरण्या कोरांत तो तांच्या पिकाचो आनी तूं जाणाय तसल्यो वस्तू पूण आयज आमचे नेगोस दुडवांचे चलता म्हणटूच धावो वांटो खरेपणी 10% जातात पूण हांव हें म्हणटलीं म्हाका दिसता एक एकदम बरी वस्त जाती जर कोणाकूय अशें म्हणटा तर बरें देवा हांव सुरू कोत्तेली म्हज्या वेलाचो 10% दिवन वो हांव सुरू कोत्तेली सारून 10% म्हज्या दिसाचो तुज्या सांगाता आनी तुका 24 वरांचो दीस आसात वो तुवें जागो आसलेली वरां पासून मेजली जाल्यार म्हणून ह्या 16 वरां तर जर सगल्यांनी म्हटलेलें बरें हांव 1.6 वरां सादतेली दोर दिसा तुज्या सांगाता कितलें जिविताचें बदलप जातलें त्या मनशाक तर चिंती नाका तशें करूंक एक वायट वस्त वय एक बरी एकमत बरें हांगा आनी एक बरें प्रश्न आनी जायतींच असले प्रश्न जातात त्या लोकांक जी येतात दुडवांचे तुटीन देखून ती वो कठीण प्रश्न विचारतात जर दिवंक तुका कठीण लागता जाल्यार मागीर कितें हांवें आनी कितें दिवंक जाय हें म्हज्यान 10% दिवंक घडना ताचे परस बरें जातलें बरें पयली सुवातेर म्हाका म्हणूंक जाय चोर घडटात जाल्यार आमी धावो दिवचो कारण तूं खरें सुरू कोत्ताय म्हणटा तुका अमकोच वेल ना चड करून तूं सुरू कोत्ताना थंय तुका आगोड लागतलें आनी अशें सदांच दिसतलें तुज्यान घडोन येसो म्हूण आनी कोणें करूंक ना जाल्यार आनी एकदम गंभीर स्थितीन आसात की ताच्यान धावो वांटो दिवंक घडोत जर तांची एक बील फारीक करिना तर मागीर हांव चिंता देवाक आमकां आमची बिलां फारीक करिना म्हणटा म्हूण तर ही घडल्यात जाल्यार हांव म्हणटा तूं खंयचो सुरवात कर पूण हांव चिंता घडयेक तुज्यान कितें ह्या काळाचें करूं येता जशें तुवें रीण काडला त्या लोकांक आपोवनी म्हूण तूं जाणूय
हांव तोच वीत कोत्ता म्हजी जोड दुसरे वाटेन उजार करूंक सगळ्यो वेळ थाऱ्यार घालूंक म्हणटोच कसली पूण वाट आसा हांवें वो आंकडो मातसो उणो करूंक वो म्हज्यान कितें पूण करूं येता तूं जाणू हेच्या वरवीं हांव तुका फारीकूय कोत्तलो पूण ह्याच वेळार म्हाका ते सगळे दोडू फारीक करूंक पडचे नात आनी मागीर घडयेक एका मनशान धावो घालूं येता तोच वीत करूं येता चोरी अशें केल्यार ती बिलां ताणें मातशें मुखार फारीक करूंक पडल्यार तर हें मुख्य काम जाता जशें परी बरें वो म्हाका वो तत्व आसा देवान म्हटल्यार जर तूं सगळो धावो वांटला बांदार हाडून म्हजी परिक्षा घेतल्यार खरेंच अजापाचें देवान अशें म्हटलें म्हूण पोले हांव उक्ती करिना तर जोनेला सोर्गीची आनी तुजे शिवायना आशिर्वाद इतले महान तुज्यान आपणावंक जावचें ना आनी तुजे पासत ते खालतिकेन हांव धांवयतलो आनी थंय मुखार म्हटलेलें आसा ज्यो वस्तू तुज्यो आमकां दुस्मानांक हात लावूंक जावचें ना म्हणटच म्हणून ती एक मनशान पासून म्हटलां बरें तूं जाणूय कुडीक म्हज्यान ह्या मनशा लागीं उलोवंक जाता आनी म्हणून बरें तूं जाणूय मागीर 2 वर्सांनी हांव बरीच जाल्यार ही एक बरी वस्तू करशी तर देव खात्री कोत्तलो तुज्यान तें फारीक करूंक जातलें एकाच वर्सान आनी न्हय 3 वर्सांनी तर लोकांक कितें फायदो तो कवतलो जर ताचें कालीस ता दिवपान आसलें तर म्हाकाच दिसता आमी एक ल्हानसो विसय घेवन परत आयल्यार बरें आनी थोडे प्रश्न घेवन आमी एकाच मिनिटान परत येतली उपकार करून आमचे बरोबर रावात परत येवकार तुमकां जर तुमी आतांच आयल्यात जाल्यार हांव जिंजरा लागीं उलोयतां म्हत्वाचें दिवप तर एका भावार्थाचें तूं जाणूय देवाक जाय दिवप जावपाक एक सोयंबीक वस्त आमच्या जिवितान ती एक जिवीत प्रेरणा जावंक बाग आमच्या सोयंबाचो ते करूंक तोच वीत करिनासतना वो चिंतिनासतना आनी तूं जाणो हेंच स्पेनिश शेपरा सवें घडलें जेन्ना ताणें देवाक सोत्या दिली दिवपा विशीं आपलें जिवीत बदलूंक देव एक दिवपी पोले जॉन 3:16 म्हणटा देवाक संवसाराचो इतलो मोग आसलो की ताणें आपल्या एकल्याच पुताक दिलो म्हज्या जिवितान खुबूच बदलप जाला दिवपाच्या बागांत हांव चडूच कंजूस आनी चड अपस्वार्थी आसली जेन्ना दुडवांचें गजाल येतली वो म्हज्या वेलाची वो म्हज्या देण्याची जेन्ना इगोजेन ल्हान दिवप जातालें हांव तो एक संयोग म्हूण सोजमताली म्हज्या पर्सांतलें एक पिपीन मीत भायर काडूंक बाथरुमान वचोंक तें म्हाका मोदेंच इंटरवल पडलो सारको दिसो हांव बांदून आसली दिवपाचो वेळ आयलो म्हणटोच देखून म्हाका आयकोंक येनासलें म्हाका आयकोंक गान नासलें पूण जशी हांव शिकोवणेक बसलीं आनी दिता तसल्या लोकां सांगाता भोंवोंक लागलीं म्हाका थावें जालें म्हज्या जिवितान कितें तरी चुकता म्हूण म्हाका त्या दिवपाच्या वांटेरान प्रवास करूंक जाय आसलो तर हांवें कितें केलें हांवें फकत देवाक मागलें म्हाका बदलूंक कोणाक खबर नासली हांव कितलें अपस्वार्थी आसलें तें हांव कितलें इमटी ती हांवूच जाणो आसली आनी इमटेपण वायट हांवें देवा लागीं मागलें देवा उपकार करून म्हाका माफ कर म्हज्या आपल्यापणांक लागून आनी मागता तुवें म्हज्या काळजान एक काम करून देखून हांव पावटीक एक पावल घेवंक लागलीं आनी तुमी जाणत कितें दिवप सोंपें न्हय ताका त्याग जाय ताका नर्मताय जाय पूण देवा ताच्या उतरा वरवीं म्हाका मेकलें केलें आनंदान म्हजें कालीज भरलें मागीर म्हाका जाय आसलें देवा सवें नम्रतायेन रावोंक दिवपाचो जायतोच वांटो आसात आमकां जांचे वांगडी जावंक म्हाका दिसता तुजें दुडू दितोच तूं दाखयताय आपलो मुख्य हेतू कितें तो आनी मागीर आमच्यान आमचो वेलूय दिवं येता आनी आमच्यान देणी दिवं येता जी आमी चिंतात किमती म्हूण तूं जाणूय एक वेळ आसलो जेन्ना हांव आनी म्हजो घरकार बेकार आसली म्हणटच हांवें चिंतूंक ना म्हजे कडेन दिवपाचें कितें आसा म्हूण पूण दोनयान म्हाका दाखयलें की आमच्या लागीं सदांच कितें तरी दिवपाचें आसा कुडीक तुका बरोवंक एक चॅक ना पूण तुका आयकोंक कांतोरी आसात तुज्यान वेंग मारूं येता एक हांसो एक उत्तेजन दिवपी उतर फकत तोच वीत करून पळय फकत ताच्या पांयाशी दवर आनी म्हूण देवा हांव हो भाग दिवपाचो तुका उक्तो कोत्ता तें एक साहस करप तें इतलें तें एक पावल भावार्थाचें हें बदलप म्हज्या जिवितान 25 वर्सां फाटीं जालां आतां म्हाका पुरायेन भरलेलें जिवीत आसा म्हज्या जिविताक कारण आसा ताका निर्मोन आसा त्यो आमचो उपाय तो जाणो आमकां कितें जाय तें तुका देवाच्या वस्तू वयर येवंक जाय देवाक माग तूं उजार कर ताका संदी दी तुज्या मागण्याचो हो जबाब जावं संदी दी तूं जाणय जिंजर हांव चिंता कितलो लोक ह्या वेळार पळयतात चिंतात ओ चलात तूं जाणय दिवप तुजे पासत कांय व्हडलें करिना पूण हांव जाणो तूं जाणय चिरूल पेलून आमकां काम कोत्ता आनी तें म्हजी इश्टी न्हय जाल्या तूं जाणय म्हजी सेक्रेटरी आतां आनी ताणें म्हाका खूब सांगलां तें म्हणो
हांव एकदमूच शामटी आसली आनी सगळ्याकीन व्हड वस्त तुवें म्हाका शिकयल्या जॉयस ते दिवपाक. आनी हांव खरेंच सत मानता की आमी अशीर ल्हानशें जिवीत जियेतला आपस्वार्थी आनी आपल्यापणांत जरी आमी दिवंक शिकोनात जाल्यार पूण एक दिवपी जावंक आनी म्हाका तांतून अंतर दिसता. आनी तुका हालीं चडूच घोटाय बरोवन दिसलें की देव तुका सांगता लोकांक सांग म्हणून ताचें उतर ह्या विशय वयर कितें म्हणटा तें सारकें आनी सत सांगल्यार. आनी म्हाका दिसता आमचे पळोवनाराक संवय जाला सत आयकोपाची. तर तूं जाणय हांव टीव्हीचेर दिवप चडूच उलोयना. म्हणजे आमी आमच्या लोकांक मागतात आमच्या मिसावा खातीर दी म्हूण. आमी लोकांक उपायांनी दुडू घाल म्हणटात, आमी वय दी म्हणटात, पूण ताचे वयर आमी खुबसो वेळ सारिना. कारण म्हाका नाका लोकां पासून हें चिंतलेलें की आमी दुडवा पाटल्यान आसत म्हूण. पूण कांय म्हयने फाटीं देव म्हाका शिक्षा दिवंक लागलो म्हणून तूं जाणय थोडी कितें चिंतात हांसो तुका हुस्को करूंक नाका. तुवें लोकांक दिवंक शिकोवंक जाय. पूण जर देव म्हाका पातयेता लोकांक शिकोवंक कशें जियोंक जाय तें ताच्या उतरा पोरमोने म्हज्यान तशें करिने जावं तांकां दिवंक शिकोना जाल्यार म्हणटूच म्हाका मातशी आडकोल अशी दिसोन येता म्हजे उर्बेन की खरेंच म्हाका त्या विशीं आमी कितें ओगलें म्हणूंक जाय म्हूण फुकट लोकांक सोजमोंक तांच्या जिविताचो तो कितलो म्हत्वाचो भाग तो. आनी देव आमकां आपयता दिवंक वेगवेगळ्या वाटांनी वेगवेगळ्या जाग्यांनी आनी थंय भायर चडूच गरज आसा तर सगल्यांकूच गरज आसा आनी आमी फकत करूंक जाय जें देव आमकां कर म्हणटा सारकें. आनी तूं न्हय केन्नाय घडयेक लोक तोसपीत करता दुडू दिना जावंक आनी ताचे बदलेक येर वस्तू दिवच्याक. आनी म्हाका दिसता बायबल दुडव्या विशीं स्पश्ट आसा म्हूण. आनी खरेंच वय आमचे दुडू आमकां व्हड आमी त्या पासत खूब वावर कोत्तात आनी जोडटात. ते आमची सुरक्षा जाल्ल्या पुरी आसात. ते आमकां घेवन दितले आमकां जाय त्यो वस्तू आमकां काळजी घेवंक वस्तू जाय त्यो म्हणटूच ते सोडून दिवच्याक खरेंच एक भोव आगोड वस्त. आनी हांव खरेंच सत मानता जर आमच्यान एक सारकें आनी उदार मनान आमचे दुडू दिवंक जायत जाल्यार आमकां दिवपान चड आगोडाय आसची ना. हे सगळें दिवच्यान आतां आमचो वेल जेरूल म्हत्वाचो आमची देणी म्हत्वाची. पूण म्हाका आवडना लोकांक म्हणूंक बरें तूं जाणय हांव म्हजें दुडू दिवचो ना पूण हांव म्हजो वेल दितलो. तूं जाणय हांव खरेंच सत मानता गरज आमी दिवंक दर एका भागान सगळ्या वाटांनी. बरें हांगा एक प्रश्न आसा दिवपान हेतू कितल्या म्हत्वाचें. देवाक पडलां म्हाका कितें जाय तें हांवें दिल्या उपरांत हातून कित्याक अंतर आसा. बरें म्हाका दिसता हेतू चड म्हत्वाचें. खरें म्हटल्यार म्हाका दिसता तुवें म्हटलां हाचे वयर तुजे लागीं कोणाचो प्रश्न आसलो म्हूण. जर तूं धावो दिशी आनी तुका दिसता तातूंत कसलोच फायदो ना म्हूण अशें जावंक शकता की तूं दिताय खरो पूण तूं कोत्ताय तेन्ना मनांत सारकी चिंतनात. म्हणटूच हांवें पयलो चुकोडलो म्हजो बायबल 2 कोरिंथकारांक 9:6 आनी हें म्हाका आवडटा कित्याक हांव मानता हेतू म्हूण चडूच म्हत्वाचो. हांगा म्हटलां उगडास तर हें जी कोण थोडे वोमतात ती थोडे लुंवतात देखून गरज आमी दिवच्याक बऱ्या मनांत. आनी जी कोण चड वोमतात आशिर्वाद दिवच्याक कोण्याचेरूच. ते बारीकसायन दिल्या बायबलीन तो ल्हान भाग वोट केला. जर आमी तो हेतू घेवन दीत जाल्यार म्हाका फकत कोणाक आदर दिवंक जाय. म्हाका जाय कोणें जाणो जावं हांव कितें जाणो तें. थंय कोण भायर आसा जो जेजूक वळखना आनी म्हाका जाय तो कोण जो आयज राती जेवचो ना आनी म्हाका खात्री करूंक जाय हांव गरिबांक आदार दिता म्हूण. जावचे लागीं ना म्हजे लागीं आसा पळय तें तुजो आफ्रिकेक रस्तार खंय तर एक भुरगें आसा खात्री करूंक जाय म्हाका म्हजी भुमिका कोत्ता हांव म्हूण. एका क्रिस्ताचेर भावार दवरतल्याची खात्री करूंक हांव गोरजांक पावता म्हूण. आनी तूं जाणय आमकां जायत्यान शिकयलां दिवपाक घेवंक जाय तरी. आनी हांवें चोत्राय धरूंक जाय. हांव हें कशें म्हणटा कारण हांव तें सत मानता जेन्ना तूं दिताय तुका तें मेवता. कित्याक बायबल म्हणटा जर तूं थोडें वोमशी जाल्यार तूं थोडें लुंवतलो तूं थोडेंच लुंवतलो. बायबलीन म्हटलां जर तूं थोडी वोमशी जाल्यार तूं थोडें लुंवतलो आनी तूं आशिर्वादान वोमतय जाल्यार तुका आशिर्वाद मेवतलो. तुज्यान देवा परस सगलें दिन येजो. तर म्हाका ते ग्रॅविटीच्या शक्ती परी तूं जाणय जर हांवें म्हजें कप वाऱ्यार उडयल्यार तें सकयल येतलें. तो एक कायदो आनी हांव सत मानता दिवपाक आनी घेवप ओत्मीक कायदो. हांव सत मानता आमी आमचो भावात मेकलो करूंक जाय.
परतून मेलोंक आमची देणी, पूण चड करून फकत म्हणून देवा हांव सोत मानता तुज्या उतरार की जेन्ना हांव दिता तेन्ना म्हाका मेळटलें. तर हांव अपेक्षा दवरता तुज्या पिकेचे म्हज्या जिवितान. पूण हांव चिंतिना की आमी कितें मेलोंक जाय म्हूण दिवपाक जाय. म्हाका दिसता तातूंत सदांच एक हेतू आसोंक जाय. म्हाका खरेंच कोणाक ह्या देना उद्देशी आदार दिवंक जाय. साफ हेतू. आतां तूं न्हय, म्हाका दिसता थोडे बायबलींतली गोवायकी आसात की तुज्यान वंपू येता, जांकां हांव म्हणटा उगडासाच्यो देंग्यो. तुज्या न्हय जायते पावटी हांवें उपास केला आनी म्हज्या भुरग्यांक सहयोग मेळला म्हूण एक खेरीत देंगी वो कितें दिलां म्हूण, आनी हांवें देवा लागीं तें एक पीक कशें मागलां म्हूण. आनी तुज्या न्हय म्हाका आनीकूय दुडवांची गरज म्हूण देवा हांव मागतां ह्या भुरग्यांक एक सहयोग मेळच्याक वो आनी कितें जावं. आनी हांव जाणो ओरल रॉबर्ट्सांनी सुरू केलें दुडवा विशीं शिकोवंक, आनी हो तत्व वंपाचो आनी लुंपाचो खूब खूब वर्सां फाटीं क्रिस्ताचे कुडीन सवें तसलें कितें पूण परत हाडूंक गरज आसली. म्हणजे तें ताणें सादारणपणी मुखार घातलेलें. बायबलींत आसा की बीन आसतना पीक मेवना म्हूण. म्हणटच म्हाका दिसता हांव प्रश्नाचो जबाब दितां घुंवून, पूण म्हाका दिसना तुज्यान ताचो सारको जबाब दिवन येजो दोनूय बाजू भितर दिनासतना. पूण हांव दिना फकत म्हाका कितें मेवंक. हांव जाणा हांव दितोच देव म्हजी काळजी घेतलो म्हूण, कित्याक ताणें म्हाका मेलेकायन भासायला. पूण म्हाका आवडटा लोकांक आदार दिवंक, म्हाका लोकांच्या तोंडार हांसो हाडूंक आवडटा, म्हाका देवा नर्मताय करूंक आवडटा आनी ताणें म्हटलां तें करूंक. वय हांव चिंता तुजा न्हय हेतू आनी चिंतप तुजा न्हय चे पुरी तें आसा वर्स 7 म्हणून दर एकाक दिवं न्ही ताच्या मनान. तर तुवें कितें करूंक येवजिलां तें कर. तुजा न्हय सोमार दीस करूंक निर्णय घेनाका आनी मंगळाराक बुधवाराक ब्रेस्ताराक सोडून थंय परत पावना. देखून दर एकाक आपल्या मनाक आनी काळजा परमणे दिवनी, न्हय वांकड्या तोंडान वो दुकेस जावन वो दुबावेन. कित्याक देवाक आवडटा तो खुशाल जाता आनी हेरां परस ओदीक किंमत करता आनी तयार सोडून दिवंक वो करी नासतना दवरूंक हे खुशाल आनंदी तयार करच्याक दिवपी जाचे कालीस ताच्या दिवपांत आसा. देखून हांव सदांच म्हणटा देव त्या निराशाचें घेतलो, पूण ताका ओदीक बरें दिसता आमी ताचेशी खुशाल चिंतांनी आयल्यार. आनी म्हाका दिसता एक मनीस परत जल्मलो जाय, ताच्या भितर देवाची उर्बा जेवंक जाय, तुजे खोशी भोगूंक तुजी कोट्टांची जोड दिताना. तो खरेंच एक बरो मुद्दो. तर हें सुरू पासून करिनाका. सर तूं सुरी करिना सोजमुनी घेवन तुज्या जिवितान देव कोणतो. वय आनी म्हणजे तुजा न्हय कित्याक देवाक संवसाराचो इतलो मोग आसलो की ताणें दिलें. म्हणटच हांव म्हणटा जेरूय लोक आसा जो क्रिस्तांव न्हय, जो जायतेच दान दिल्ले दिसतात. देखून हांव म्हणना तूं क्रिस्तांवूच जाल्यार तुजें दोयाल जावं येता म्हूण. पूण म्हाका दिसता एकूच वाट तुवें तें करूंक साफ हेतू आसून आनी सारक्या कारणाक लागून. सर तूं तें करशी कारण तूं जाणें तो एक बायबलाचो तत्व म्हूण आनी तूं देवाक मान दिवंक सोदताय. आनी तूं जाणें खरेंच सोच सांगता कितें जें आमी देवाक मान दिवंक कोत्तात, सर आमी तें वायट चिंतांनी करीत वय तो एक आशिर्वाद न्हय. वय म्हाका बरें लागलें तुवें जें म्हटलां तें की दिवपांत एक तीर जबाब मेवता म्हूण. जेन्ना तूं वाऱ्यार काप उडयताय तें सकल येतच, पूण तूं तें वयर उडोवना, तें सकल पडोंक जाय. सारकें तुवें तें वयर उडयलां आनंदान पळोवंक तुज्यान उंच उडोवं येता म्हूण हांव नकलो. पूण तरी तशें जाता. म्हणटच हांव जाणा वर्साच्या सुरवातेक देवान म्हजो फुडो केलो की हांव मातशी सुस्ती जाली म्हूण म्हजो धोरम मेकलो करपांत. आनी म्हाका दिसता हांवें तें हांगा कॉपेलांत शिकयलें. आनी कांय प्रश्न आसले बरें तर तूं म्हणटाय दिवंक जाय घेवचे पासत वयो ना. तुजा न्हय जेन्ना हांव वमता जेन्ना खंयचोय शेतकामी सो ताणें एक देग जनवायची रोयल्यार तर रोवता बरें पीक जातलें म्हूण. म्हणटच कारण एकूच आमकां भावार्थ आसा, पूण गरज तो भावार्थ मेकलो करूंक आनी तें आमच्यान करूं येता मागून म्हणून आनी कोन्यांनी. म्हणटच म्हाका दिसता तें बरें आनी हें फकत तूं जाणें म्हजी सोजमणी. हांवें आतांच देवाक सांगलां, हांवें म्हटलें तुजो न्हय ताका दिवपाची संवय जाल्या म्हूण. आमकां संवय जाल्या दिवपाची तें आमी कोत्तात संवय जावन. आनी देव आतांच म्हज्या काळजान घातलेलो की गरज आमी उगडास दवरूंक आमच्या देंग्या वयर मागणें करूंक आनी म्हणून देवा आमी हें दिता कित्याक आमी तुमचो मोग कोत्ताक आनी आदार दिवंक जाय लोकांक. पूण आमी तें मागता तुज्या उतरा परमणे हाडूंक एक व्हड पिकावोल आमच्या जिवितान. आमी आनंद बरीत जावंक घेवन फॉल आमच्या कोश्टांचे आनी मेलोक आनीक आनी आनीक आनी आशिर्वाद दुसऱ्या लोकांक. पूण हांव चिंता तूं मुखेली हेतूच्या पावला अशी पावतोस. म्हाका दिसता आमी दिवंक जाय पयलो नंबर नर्मतायेक देवाक आनी दुसरो नंबर कारण आमचे भितर आसा देखून देवाची उर्बा जी आमची एक दिवपाची उर्बा. एक साहस कसो फकत पळोवंक देव तुका कितें हाडटा पळय तें तुज्यान कसो आनी कोणाक आदार दिवं येता, तुका कसो दिवं येता, तांतल्यान तुका कितें मेलो अशें दिसतलें. आनी मी दोगांय देशांनी आसल्या आनी जाग्यांनी पावल्या जुंय त्या लोकां कोणें आसलें जें आमकां दिसो कांयच न्हय म्हूण. आनी तरूय ती आमकां
कितें पूण दिताली तूं जाणूय पियोंक वो एक कुडको फोलाचो कितें तांची काला जे सारकें म्हणजे म्हाका कितल्योच बिड्यांच्यो पर्स दिल्यात आनी तूं जाणूय ल्हान चेपीची लोकांक गोडशिल्यान आनी तूं म्हत्वाचें ती दितात ताचे लागीं कितें आसा तें तुका तूं जाणू ह्या पुऱ्या सुमारान आमकां खरेंच बरें शिकप मेवलें आनी आयज हांव मागता फकत तुमकां सांगोंक जाय तें तत्व दिवपाचें आनी घोडयेक तुवें भायर कोण आसत जाका हें केन्नाच शिकोंक ना आनी हें तुका नवी खबर आसा बरें म्हाका जाय तुका उत्तेजन दिवंक ह्या भागांनी देवाच्या उतराचो अभ्यास करूंक पोले दिवप आनी पोले धावो वांटो आनी पोले देंगी आनी तूं खूट पोले बायबलींत कितें म्हणटा तें गरज ना तुवें म्हज्या उतरार पासून विस्वास दवरूं बायबलींत वाच आनी पोले देव कितें म्हणटा तें चिजून दिवपा विशीं कितें म्हटलां तें पळय म्हणटूच तुमी जाणो आमकां सदांच आवडटा भेटोवंक आमचे उपाय म्हाका आवडटा लोकांक दिवंक उत्तर देवाचें जॉयस मेयर मिनिस्ट्रीन तुमकां कितली म्हत्वाची ही तुमकां खबर आसची ना आमी तुमचे आभारी आनी आमचे इश्ट आनी वांगड्याक आमी देव बरें करून म्हणटा ह्या वर्ल्ड वायड मिनिस्ट्रीतांक आदार दिलो म्हूण सांगाताक आमी बुकेलांक जेवण दिता गरीबांक न्हेसोन दिता आनी वेगवेगळ्या देशांत इव्हँजल परगट्टा आमकां मेळात वो भेट दियात jmmindia.org आयजूच तुमच्या मागण्यांची विनंती घेवन आनी म्हायती घ्या आमच्या उपायां विशीं पळय जॉयस आयजचे कॉन्फरन्स शेड्यूल आनी आमकां सांगात दियात वांगडी जावन जेजू क्रिस्ताचो मोग संवसारान प्रगट करूंक